महागीता यज्ञ 40 दिवसाचे आम्ही पुरा जन ऐकता आसत तांतू भाग घेवचे एक अवकाश दिलोलो ताजे खातीर मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता तांकां. आयचे सेशन आमी प्रार्थना करून सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. देवालो स्वाम्यालो उर्गास करूं हांगासर पुरा मालगड जनांक पुरा जना नमस्कार करूं आयची सेशन स्टार्ट करूया. आमी 8 अध्यायाचे आता डिस्कस करता आशिल्लीं ती. लास्ट टाइम आमी सुरेचे 14 श्लोक ते पाविल्लीं ती. सो आमी ब्रीफली ते एक रिकॅप करूया आनी मागीर मुखार सुनू मुखावेल पुरा श्लोक आमी आजी तांतू ते आमी स्टडी करूया ताजे कशें जाता म्हणून. सो 8 अध्यायाचे मेन थीम्स अशें आसा ती की सुरे अर्जुनान कृष्णाक सेल्फ क्वेश्चन्स निमगुचे आसा ते आमी पळोवया ब्रीफली ते कसं म्हणून. मागीर कृष्णान अंतकालेन तूं कशी देवाल उडगास केल्यारी देवाले पावता तो म्हूण सांगचें आसा. मागीर कृष्णान सांगचें आसा की योगा थ्रू योग आनी भक्ती मिक्स करून योग मिश्र भक्ती आनी एक शुद्ध भक्ती तें कसं ना म्हणून. आनी आध्यात्मिक हें जगत हें संसारू आनी एक आध्यात्मिक जगत आसा तांतू कशें डिफरन्स आसा. कशें एक अशाश्वत आसा आनी एक शाश्वत जावन सनातन आसा ताजे विशयी देव सांगता. आनी लास्ट 5 श्लोकान देव आपास इस्टॅब्लिश करता सांगता आमकां की हें विंगड पुरा मार्गा की ना भक्तीची चांग म्हूण सांगचें आसा. देवान थ्रू आउट द हें भगवत गीता देवान सांगचें आसा मात हें 6 अध्याय आसा तांतू देवान डायरेक्टली सांगचें आसा खंय भक्ती विशयी इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे. सो लास्ट टाइम आज ब्रीफली रिकॅप करूं सुरे श्लोकांत आमी पळयता सुरे अर्जुनान निमगेलें कसन ब्रह्म म्हळ्यार कसन म्हणून देवान सांगचें की आमगेलो आत्मस पळय तो शरिराच अशाश्वत जावन आशिल्ल्या शरिरान तूं शाश्वत जावन आशिल्लें एक आत्मस म्हणून तशें सांगचें आसा तो ब्रह्म म्हणून. आनी ता सनातन जावन आसा म्हणून. मागीर अध्यात्म देवान निमगुचें आसा की हें स्वभाव अध्यात्म कसं न्हय म्हणून अर्जुनान तें सांगचें आसा की पुरा जनाल आमगेलो एक स्वभाव आसता. ते स्वभावा प्रकार ते कसं आमगेले कर्म आसता ती ते कसं प्रारब्ध आसता त्या प्रकार आमकां विंगड विंगड शरीर मेळटा म्हणून तशें देवान सांगचें आसा. आनी कर्म म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून अर्जुन निमगेता म्हळ्यार कसं न्हय आमी कार्य करताची ताजे निमित्त एक सुख दुःख परिणाम स्वरूप आमी भोगूं का आनी ताजे निमित्त आमकां विंगड जन्म वय घेवका पडटा तें कर्म म्हणून देव सांगता. आनी मुखार सून देव सांगता की आदिभूतम म्हळ्यार की हें संसार आसा तें अशाश्वत जावन आसा ताका तें केन्नाय चेंज जाता आसता. कसं न्हय तांतू स्थिर म्हूण ना चेंज जाता आसता तेका आदिभूत म्हणचें म्हूण. आनी आदिदैव म्हळ्यार देवाल एक व्हड विराट स्वरूप तें म्हळ्यार कशें आमी एक व्हड पर्वत व्हड समुद्र हें पळयल्यार एक कसं प्रकृतीत सौंदर्य पळयल्यार आमकां दिसता. देव तांतू डायरेक्टली इनवॉल्व ना जाल्यार ती देवाली शक्ती ती आनी तें विराट स्वरूप म्हळ्यार ही देवाली एक शक्ती. सो त्या प्रकार ताका आदिदैव म्हणचें म्हूण देव सांगता. आदि यज्ञ म्हळ्यार कसं न्हय आमी यज्ञ करतात कसं न्हय कार्य करता ती कशें आमी नामस्मरण करता ती संकीर्तन यज्ञ करता ती ते कोणा संतोशा खातीर हरितोषणम देवाल खुशे खातीरची तो आदि यज्ञ म्हणून. आनी तोची आदि यज्ञ देहिस्मीन भितर कोण आसतो म्हूण अर्जुनान निमगुचें आसा तोची आदि यज्ञ तोची परमात्मा जावन आत्मा ओटूच आमगेल्या देहा भितर आसता म्हूण देवान सांगचें आसा. आनी मागीर हें आमी श्लोक रिपीट करून पळयलें की अंतकालेचे मामेव स्मरणम मुक्ता कलेवरम म्हळ्यार आमी देह त्याग करता देहांत आवळारी कोण देवाल उडगास करता तो खंडीत देवाक पावता ताजी कांय डावट ना म्हूण कृष्णान अर्जुना सांगचें आसा. मागीर मुखार दोन ब्रीफली आमी पळय संचयनी 7 श्लोकांतू एक कसं भाव आमी दवरता ती त्या प्रकारान आमकां मुखावेल जन्म मेळटा म्हणून.
आम्ही भरत महाराजांना दृष्टांत पळयलेलें की कशी ताणें एक मृगा विशें तो मोहित जावन ताणें देह त्याग करता ते मृगा विचारू आयले ताका तो नेक्स्ट जन्मांत मागीर एक मृग जाल्लो त्या प्रकारार पळयलें आनी ते एक देह त्याग करतना आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून आमी डिस्कस केलेलें आनी आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे हें जीवन करतना कशें करचें देवान आमकां एक प्रॅक्टिकल फॉर्म्युला दिवचें आसा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धेच म्हळ्यार आमी कसं आमगेलें कार्य आसा जिवनांत आमगेली कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा खंयचें ऑक्युपेशन असो कसं आमगे लायफान सर्कमस्टन्स ते पुरा कसं करचें आशिल्लें करता करता आमी देवाल उडगास कोरका म्हूण देवान सांगचें आसा आनी ते कशें करचें तें सुलभ ना जाल्यार अभ्यास योगेन युक्तेन ते अभ्यास करता आसल्यार देव सांगता ते खंडीत साध्य आसा म्हूण आनी तूं हे पुरा श्लोकाचे अर्थ बरयता आनी प्रभुपाद स्वामीन आपास आपास हरे कृष्णाचे महामंत्र सांगू का हाजेन चांग जाता हेंचे हे कलियुगा खातीर होच एक व्हड विशय म्हण प्रभुपाद स्वामीन ते अर्थ बरयताना पुरा कडेन हें सांगचें आसा मागीर 9व्या श्लोकांत आमी पळयलेलें की कोण तो योगी जावन आसता अष्टांग योगी षटचक्र योग कुंडलिनी योग तांणी पुरा करता ती तांणी पुरा तांगेले 9 द्वार बंद करून देहाचे एक मनान ते परमात्मा वैरी ध्यान दिवन कशा प्रकारार देवान तांणी देवाक उडगास करूं कवी पुराण म्हळ्यार देवा किना मालगड कोणी ना देवाक पुरा गोत आसा ताका देव विंगड विंगड पॉइंट दिता कशें ते कश्टांग योगीन देवाक उडगास करूं येता मागीर 10 दोकोन 13व्या श्लोकांत देवान सांगचें आसा की तसल तो योगी आसा तो षटचक्र योग करून ताणें कशी प्रयाण कालेन म्हळ्यार देह त्याग करताना कशी प्रकारान एक ज्ञान दिवन आमी ते लास्ट टायम पळयलें तें की ते प्राणवायूक भ्रुवोर मध्ये म्हळ्यार मात्ताले ते व्होर त्या आत्माक तांगेले देहा दोकून त्याग दिताना तशीच आमी परमात्मान लीन जावेत म्हूण तशी त्या प्रकार सर्व द्वारांनी सम्या म्हळ्यार पुरा द्वार बंद करून खाली कसने करना अशी देवाल वैरी ध्यान दिवचें म्हूण मागीर ओम म्हणू तशी पुरा ते षटचक्र योगा विशय देवान सांगचें आसा संक्षिप्त रुपारी मागीर 14व्या श्लोकांत आमी हांगा राबयलें लास्ट टायम देवान सांगचें आसा कसलें की कुडले पुरा जनाल मना येता आनी अर्जुनाल मना येवन अशें पुरो की हें एक भारी कश्ट हे षटचक्र योग एकल्यान कितलीं वर्स तपस्या कोरका पुरा द्वार बंद करून मन परमात्मा वैरी लीन कोरका हें प्रॅक्टिकली भारी कश्ट आसा संचे अध्यायांतूय ते अष्टांग योगा विशय सांगताना अर्जुनान सांगिल्लें आसा ताका देवान सांगचें आसा की तस्याहम सुलभ पार्थ म्हळ्यार भक्तीन नित्ययुक्त देवा ओट्टू कनेक्टेड आसून तो योगी कोण आसा तें सुलभ म्हूण दृश्टांता खातीर आमी केन्ना कोणाक दोन उपाय दिल्यार अशी करूं येता तुवें हें करूं येता जाल्यार हें केल्यार सुलभ रितीन करूं येता म्हूण म्हळ्यार आमी ताका सांगता ती की अशी केल्यार चांग म्हूण त्या प्रकारार देवान हांगा अशी सांगचें आसा की हें भक्तीचो मार्ग आसा पळय तो सुलभ आसा म्हूण आनी आमी प्रॅक्टिकली पळोवं येता की देवाल कितले सकट लील आसा रामाली नरसिंहाली खंयच्याय रुपार आमी मन दिवन ह्या देवाल विशय आयकुचें भारी चांग रुपार आयकूं येता म्हळ्यार मना संतोष येता ह्या पुरा देवाल विशय आयकल्यार आनी देवाल विशय ते बैसून अष्टांग योगा म्हणजे बैसून ते आसन करून कितले सगळे रुल्स आनी रेग्युलेशन फॉलो करून मागीर त्या परमात्मा वयर ज्ञान दिवचें ताचे किना हे देवा लील आयकुचें भक्तीन तूं कोणी भक्तान सांगिल्ले विशय भागवत आयकुचें तें आमगेलें आनीके सुलभ रितेरी म्हणून अशी न्हय की तें सिंपल आसा जाल्यार अष्टांग योगा षटचक्र योगा पळयल्यार खंडीत देवान सांगचें कंपॅरेटिवली हें सुलभ म्हणून आनी ह्याचे एक श्लोक देवान गीतेन तूं हें शब्दा प्रयोग करचे आसा सुलभ म्हणून आनी प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा की तांणी ते जलदूतांत वताना अमेरिकांत कितलीं कश्ट जालें तांकां हार्ट अटॅक आयिल्लें हें आयिल्लें तेन्ना तांणी देवाल कनेक्टेड जावन तांणी एकी प्रार्थना करचें की हांव तुगेल्या हातान तूं एक बॉम्बे म्हणके देवा पपेट म्हणटात पळय तूं म्हाका कशी नांचयता तशी नांचय म्हळ्यार त्या प्रकारार आमी एक भावन केल्यार पळय जाल्यार की आमकां कळटा जिवनांत तूं आमकां कशी प्लॅनिंग करता ती कसं फोरका कसने एक परिस्थितीनी आमी केलेल्या प्लॅना प्रकार जायना जाल्यार कसने आसूं देवा तुगेले उडगास करचें आमकां भाग्य दिवका कसने आमी करता ती चांग रुपार करता तेन्ना आमकां तुगेले उडगास दिता आमी तें कार्य करून आमगेलें जीवन करूया तशी म्हूण ती भावना दवरता अनन्य चेतसा सततम मागीर
मागीर 15 श्लोकांत देवान सांगचें आसा हे भारी तशी मस्त फेमस आसा की देवान हे संवसाराक एक सर्टिफिकेट दिलेलें म्हणून दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून माम उपेत्य पुनर्जन्म म्हणून. सो देवान हें सांगचें आसा की हे संवसार आसा पळय दुःखालयम अशाश्वतम जाल्यार देव हाचेर विशेष बल दिना, सांगता दुःखालयम अशाश्वतम म्हळ्यार खंयचे एक आमी हॉस्पिटलांत आसल्यार सवकी जावन भायर पडटाना डॉक्टरान आमकां सांगू का म्हणना की तूं मस्त हॉस्पिटलांत दुःख आसा म्हणून, जाल्यार की आमकां पळोवनूच गो तसं की दुःख आसची म्हणून. कोणी एक जेलराक ते कैदीक सांगता म्हणना सोडटाना की जेलांत कितले कश्ट आशिल्ले म्हणून. तशी जी आमकां हे आमगेले मनुष्य जिवनांत आमी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून आमकां मन दिल्यार आमकां कळटा, हे गीता माध्यमान कळटा की मस्त सकट जिवनांत तूं सुख दुःख येता आसा वता आसा आनी कशें की अशाश्वत जावन आसा म्हणून. एक पंता मना येवच्या पुरो की दुःखालयम अशाश्वतम भारी एक कठोर शब्द यूज केला मग मेकेल जिवनांत तूं तशी कांय अड ना, तशी तितले प्रॉब्लेम ना जाल्यार आमकां एक मन आवरका की आमी हर क्षण कसं एडजस्टमेंट करता आसा ती. थोडे शेक खाल सिता फॅन दवरले, भूक लायल सिता जेवण करका, कुडले ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तान येता उद्दा पिवका, कसं ना जशे हर क्षण थोडे टायर्ड जाल्ली ती रेस्ट घेवका. सो हर क्षण आमी पळयले कसं एडजस्टमेंट करता आसा ती. ते एडजस्टमेंट करनातल्यार आमकां दुःख जाता. तो ते निज जावन ते आत्मा मेळचे आनंद आमकां हे जिवनांत प्राप्त जायना, ते आध्यात्मिक रुपारी प्राप्त जावचे. फुडें कालांत ते एक पनिशमेंट दिवचे रायान उदकांत बुड्डोवचे आशिल्ले आनी ते उदकांत बुड्डयतना तो कैदी आसा पळय तो एकदम मोरचेर येताना ताका भायर हाड उदका भायर दुखून आनी ताका स्वास घेवचे दिवचे. तशींच आमी जिवनांत तूं कसं दुःख जाता आसता मात आमी एडजस्टमेंट करता आसता ती, जाल्यार ते एडजस्टमेंट परमनंटली करूं जायना. ताचे मतलब ते अशाश्वत. केन्नाय नजे ते एडजस्टमेंट स्टॉप जाता आमगेल्या जिवनांत तूं हे देह त्याग करका, विंगड एक जन्म घेवका आनी ते विंगड जन्मांत आपास ते एडजस्टमेंटा प्रोसेस सुरू जाता. आंग दूख असल्यार हे मुलाम लावन घेतले, भूक लागली जेवण केलें, शेक खाता आसा, खंय दुखता आसा. सो परपेच्युअली हर क्षण आमी कसं एडजस्टमेंट करता आसा ती. आतां आमी लेक्चर आयकुचे बसलीं ती एका कडेन बसचे जायना, आमी बशिल्ले कडेन थोडे हालतलीं, एडजस्ट करतलीं ती. कसं एडजस्टमेंट जाता आसता आनी देवान सांगचें दुःखा दुखून भायर येवचें आमी कसं एडजस्टमेंट करता आसूं का हे जिवनांत. आनी हे शाश्वत रुपारी जायना, खंय ना खंय हे देहा त्याग करून मुखार सुनू वचुका. आनी तशी देवान सांगचें आसा. सो हे मात ह्या पक्कन एक अर्जुनान माध्यमान तूं आमगेल मनांत आयलें की मे बी ह्या भुमीर मात विंगड सकट कितले सकट लोक आसा ती स्वर्ग लोक, महार लोक, कितले सकट लोक आसा थंय ह्यांचे प्रॉब्लेम आसा की ताका देव मागीर कुडले सांगता ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते. या पूरा 14 लोकांत ह्यांची सिच्युएशन चिके आयुन तू चढून अशा पुरो चिकेन तू खंयची लोकांत फॅसिलिटी एखान तू चढ अशा पुरो एखान तू उण अशा पुरो जाल्यार हें पुरा अशाश्वतची पुरा एक कशी एक ट्रेनर बशे खंयचे एक सेकंड क्लास ट्रेन अशा पुरो एसी कंपार्टमेंट अशा पुरो 3 टायर स्लीपर अशा पुरो मात पुरा एक ट्रेनरी आसा ती दुःखालयम अशाश्वतम ट्रेन हें खंय ना खंय एंड जाताची. सो त्या प्रकारे देवान सांगचें आसा की ह्या लोकांत मात न्ही पुरा कडेन 14 लोकांत तूं दुःख आसा आनी अशाश्वत जावन आसा म्हूण सांगचें आसा देवान. मागीर हाचे विशयी दाखयतना देवान तें अर्जुना मना येवं तशी देव पुरा पशी होड कोण हें सृश्टी करता ब्रह्म हें ब्रह्मांडांत तागे विशय सांगचें आसा. हें चिके कॅल्क्युलेशन थोडे आमी हें समजून घेतल्यार आमकां कळटा की आध्यात्मीक विशयान कितलें ज्ञान आसा आनी हें शब्द प्रमाण म्हणटा ताका शास्त्राक कशी एक चार्डाक तागे बापूस कोण म्हूण सोदुका जाल्यार कितले की लक्ष कटल्यान मनशान जेनेटीक टेस्टिंग करूं येता DNA टेस्टिंग करूं येता जाल्यार त्यांची तागेले आवसू निमगेल्यार आवसू कुडले सांगतले हो बापूस. तशी ह्या प्रकार आमकां भगवत गीता हे वेदीक शास्त्रांत ही आमगेले आवसू म्हणके
परंपरे दोकून आयिल्लें हें दिव्य जावन आशिल्लें व्हड महर्षीन एकल्या एकल्या सांगून हें आयिल्लें ज्ञान आमकां विंगड कसं आयकूंक म्हूण ना देवाल विशय कळका जाल्यार इतलें सकट पुराण बरोवन दवरलेलें आसा हें भगवत गीता आनी भागवता वाचिल्यार पुरो देवाल विशय पुरा कळटा आनी तो आतां देवान एक सांगचें आसा तुमी पळयात हें कॅल्क्युलेशन कशी देवान दिलां म्हणून आतां कलियुग म्हळ्यार आमी रातची युग कलियुग तातूंत 5000 वर्स जालां जाल्यार कलियुग 4,32,000 years म्हणून आसा ताजी डबल द्वापर युग कलियुगाचे ताजी 3 वंट्यान त्रेतायुग तशी ताजी 4 वंट्यान सतयुग तशी हें चारय एक पंथा जाता पळय ताका युग चक्र म्हणून येता महायुग म्हणून येता दिव्य युग म्हणून येता सो हें एक युग चक्रांत तूं 10 पंथा कलियुग जाल्यार म्हणके जाता ते कॅल्क्युलेशना लेखार तशींची मुखारी हें युग चक्र आसा पळय तशी 71 टायम्स हें युग चक्र जाल्यार ताका एक मनवंतर म्हणचें तातूंत एवरी मनवंतरान तूं एक मनू इन्चार्ज आसता कोण तें चलोवचें सो आमी पळयता एक मनवंतर म्हळ्यार 710 710 कलियुगा तितलो व्हड आसा एक मनवंतर आनी हें कॅल्क्युलेशन आयकता गेल्यार आमगेल्या मनान तें फिगर बस आसना कितले झिरो आसा मुखारी म्हणून जाल्यार आयकुया आनी एवरी मनवंतरान तूं मध्येन तूं 4 कलियुगा तितल्या वेळाचे संध्याकाल म्हणून आसा म्हळ्यार एक मनवंतर जाल्यार तो कुडले दुसरें मनवंतर सुरू जायना तातूंत 4 युगा तितले कलियुगा तितले वेळ ताका काल म्हणचें म्हळ्यार ते मनवंतर सुरू जावचे पयलीं फुडें आनी एंड जाता तरी ते संध्याकाल म्हणून आसा तर संध्याकाल 4 कलियुगा तितलो व्हड आसा तसल तें मनवंतर आमी पळयलेलें 710 कलियुगा तितलो व्हड तसल 14 मनवंतर जाले सिताक तो ब्रह्माल एक दिवस म्हळ्यार ब्रह्माल 12 घंटे म्हणके तो 14 मनवंतर जाल्यार म्हळ्यार हें युग चक्र 1000 पंथा घुंता 71 मनवंतर 10,000 कलियुगा म्हणके 10,000 कलियुगा म्हणके आसता तेन्ना ते एक पंथा आमी ब्रह्माल एक दिवस जाता म्हूण तशें सांगिल्लें आसा तशींची मुखारी एक दिवस हो ब्रह्मालो 71 मंत्र म्हळ्यार 10,000 पंथ कलियुग जाल्ल्या म्हणके तशी तागेल रात्री तशें 360 रात्र आनी दिवस जाले सिता तागेल तसल एक वर्स आनी तसल एक वर्साचें ब्रह्माल आयु 100 वर्स म्हळ्यार ते झिरो घालका जाल्यार नंबर 311 जाता तरी 12 झिरो घालका आमगेल वर्सां लेखार तितले ब्रह्माल आयु म्हूण आसा ह्या मना वर्स तशी ना आमगेल फिगर जाल्यार देवान हें सांगचें म्हळ्यार मुखारसून देव कनेक्ट करतलो की ब्रह्माल तसल जीवन असल्यार वय त्यावेळी दुःखालय अशाश्वतम म्हळ्यार ह्या जगत्या राबचें ना विंगड एक आध्यात्मीक जावन एक जगत आसा ताजे खातीर आमी प्रयास करता म्हूण देवान सांगच्या खातीर एम्फसीस दिवचें आसा आनी ह्या ब्रह्माल विशय सांगतरी देवान आनीक एक पॉयंट सांगचें आसा कशी आमगेलें ब्रह्माल जीवन आवटू आमगेलें कशी काला प्रमाणार आमगेल जीवन कनेक्टेड आसा म्हूण देव मुखावेल श्लोका सांगता सो इतलो व्हड आयु हें ब्रह्मांत आनी हें सगळें ब्रह्माल जीवन आसा पळयल्यार त्या महाविष्णूले एक पंथा श्वास घेतले तितल्यांची महाविष्णून श्वास घेताना कशी आमगेल्या आंगात हुमन येता श्वास घेत तशींची महाविष्णूला एक पंथा श्वास भायर काढताना हे इतलं पुरा ब्रह्मांड येता आनी आपास भितर श्वास घेताना ते टाइम आसता महाविष्णून ते कार्णोदक समुद्रांत न्हिदोवन ते श्वास घेवचे आनी भायर घेवचे ते ब्रह्माला सगळें ते जिवनात तितलें टाइम म्हळ्यार आमी देवाल महिम कळ्ळी येता हांतूची हें पुरो आयकल्यार आमकां देवाल महिम कळटा की तोच देव राम जावन येता आनी आमकां लीला दाखयता कशी वानर हाल सहाय घेवन लंका वता ताका कोणाली साहित्य जावका म्हणून तोच देव कोण कृष्ण जावन यशोदाक भिवन धांवता लोणी चोरून तेन्ना हें पुरो आमकां बॅकग्रावंडान तशें हें ज्ञान कळटा गीताचे भागवतमा महात्म्यान तेन्ना आमगेल देवाल महिमा देवाल खातीर आमगेल प्रिती देवाल खातीर आमगेल ताका सन एक भावन आसा ती आनिकय वाडून येता तेन्ना आमकां देवाल हें पुरो विशय कळटा तशींची मुखारी देवान सांगचें आसा प्रभवंती हर आगमे रात्री आगमे प्रलयंती आतां आमी पळयलेलें की ब्रह्माल एक दिवस म्हळ्यार कितलें
10,000 कलियुगात तितले म्हळ्यार 71 मन्वंतराचे एक दिवस. ते ब्रह्माल दिवस जल सित्ता पुरा ते जीवात्म असतात पळय ब्रह्मांडांत एक दिवस जल सित्ता ते तांगेल सूक्ष्म शरीरा ಒಟ್ಟು अपास ते गर्भोदक विष्णूले भितरी लुप्त रूपार अपास जातात. आणि ब्रह्माल दिवस सूर्य जल सित्ता अपास पुरा जन तांगेल तांगेल कर्मानुसार भायर येतात. कशे आमी कसने सामानू दवरका जाल्यार फ्रीजरा दवरचे पुरोन ती ते फ्रोजन स्टेटांत आसता वायट जायना. मागीर ते टायम आयले सिता जावं काय तेन्ना अपास आमी फ्रिजा दुखून काडतात. तशी त्या प्रकारे कसन कसन कर्माचे ते भावना आमगेल मनाच दोष ते पुरा सूक्ष्म शरीरा ಒಟ್ಟು ते एक दिवस जल सिता प्रलय येता आणि आम्ही सूक्ष्म रूपात तांतू असता ती आणि अपास ब्रह्माल दिवस सूर्य सिता अपास ते सृष्टी पालन जावन अपास पुरा जाता म्हणून सांगितलं असं. सो हाची बॅकग्राऊंड आणतोय आम्ही पळोव येतं की कृष्ण तू भगवान स्वयं म्हणून सांगितलं असं. कृष्ण ओरिजिनल या पूरा विष्णू असत पूरा कृष्ण तांतू कांय तांगेल डिफरन्स ना. कशी एक ओरिजिनल कॅन्डल आना पुरा कॅन्डल जळो येतं आणि त्या पुरा कॅन्डल जळेल सिता पुरा कॅन्डल 1 लाख दिसचे पुरो जाल्यार तांतू एक ओरिजिनल कॅन्डल अशी. तशीच ह्या पुरा विष्णू स्वरूप कृष्ण येता ती नरसिंह जावं राम जावं महाविष्णू जावं त्या पुरा कृष्णाले स्वरूप ओरिजिनल कॅन्डल आदकून आणि तांगेल तांतू कांय डिफरन्स ना. सो हे सृष्टी करताना कृष्णानं 3 विष्णू स्वरूप घेवचे असं म्हणून सांगितलं असं. कशी सूर्य कृष्णा दुखून बलराम येता बलरामा दुखून महासंकर्षण येता आणि महासंकर्षणा दुखून 3 विष्णू रूप जावचे असं. सूर्य विष्णू रूप महाविष्णू म्हणतात ताका कर्णदाक्षाई विष्णू म्हणून. तो कर्णादकांत आम्ही सांगितलं पडले आता निद्र योगांतू तो निद्र योगांत तागेले अंगा दुखून त्या पुरा ब्रह्मांडाचे रचना जाता म्हणून. ते ईच ब्रह्मांडा भितरी अर्ध तांतू गर्भोदक म्हणून असता तांतू गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून असता. आता आम्ही तुम्ही फोट प्रेझेंटेशन आणि तुमका पिक्चर दिसता असं ते गर्भोदकशाही विष्णूचे तागेल नाभ ही दुखून ब्रह्मान येवचे आणि तिन्हीचे स्वरूप विष्णून घेवचे असं. ताका शिरोदकशाही विष्णू म्हणजे तो देव परमात्मा जावन पूरा जीवा ಒಟ್ಟು असता. सो जस्ट एक रिपीट करता इन शॉर्ट हाजी डिटेल अंतू 5 स्कंदांत भागवत पूरा दिलेलं असं. कोणा डिटेल्स अंत पूरा सृष्टीचे विषय वाजूका तांचे 5 स्कंदांत दिलेलं. संक्षिप्त रूपात सांगितलं की 3 प्रकाराचे विष्णू जाता ती हे एक कारणोदकशाही विष्णू त्यांच्या दुखून पुरा ब्रह्मांड भायर येता. ईच ब्रह्मांडा भितर अपास विष्णू येता गर्भोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णूले ना भी दुखून ते कमल येऊन तांतू दुखून ब्रह्मान येऊन तपस्वी करून ते आमगेल सृष्टी रचन करचे असं आणि तांणी ते 14 लोक करचे असं. आणि देवान अनेक एक विष्णू स्वरूप घेवचे असं. ताका शिरोदकशाही विष्णू म्हणजे आणि तो परमात्मा जावन पुरा जीवात्मा ಒಟ್ಟು तांगेल ಒಟ್ಟು असत केदने म्हणून सांगितलं असं. सो देवान हांतू सांगचे असं की पुन्हा पुन्हा अपास जन्म घेता असा प्रलय जल सिता अपास लुप्त रीतीर असता अपास जाता असा दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म घेता असता ती पुरा जन्म. सो आम्ही या विंगड अँगला नाही पळो येतात. कशी आम्ही पक्काने आमगेल फोन स्विच ऑफ केला और फोनाची बॅटरी गेली तेन्ना तुमकां त्या व्हॉट्सॲपांनी कांय दिसच ना. जाल्यार फोन स्विच ऑन केले सिता ते पुरा व्हॉट्सॲप की गूगल की पुरा सूर जाता. तशींची ब्रह्माल दिवस एंड जल सिता पुरा लुप्त जाता आणि अपास ब्रह्माल दिवस जल सिता अपास चार्जिंग कंप्लीट जावन पुरा जन तांगेल कार्य तांगेल कर्मानुसार करचे हे सृष्टीन तू सूर करता ती. सो त्या प्रकारान जाल्यार हे शाश्वत जावन नाही म्हणून देव सांगता. सो एक प्रकारान ह्या चॅप्टरार तुम्ही पळयलें चांग एक फ्लो आसा. देव एक विषय सांगता आसता आणि एक विषय रिपीट करता आसता एम्फसिस खातीर की आमकां मना वचूका म्हणून. आणि ह्या श्लोका दुखून मुखावेल श्लोकांतू आता देवान ह्यांचे सांगचे असतं 19 श्लोकांत की भूत्वा प्रलीयते म्हणून अपास येता सुखा म्हणून परस तस्मात तू भावो देवान सांगचे असं. हे आम्ही फोटो पळो येता महाविष्णू लांगा दुखून कशी पुरा ब्रह्मांड येता असं. मागीर नेक्स्ट श्लोक दुखून देवान सांगचे असं ह्या संसारा विषय पुरा सांगलें कशी ब्रह्मांडा सृष्टी जाली ब्रह्मांडा भितर पुरा कशी 14 लोक आसा ती आणि पुरा जनतांक तांगेल कर्मानुसार विंगड शरीर घेवन विंगड शरीरा दुखून पुनर्जन्म घेता आसा ती. आता आनीक एक लोकवे आसा म्हणून देवान सांगचे असं. तो कसं नाही अर्जुना सांगचे असं ताजे विषय सांगचे या 3 श्लोक सांगचे. परस तस्मात तू भवन्यो व्यक्तो सनातन. आनीक एक सनातन जावन आशिल्ले एक
सृष्टी आसा म्हूण देवान सांगचें आसा. ते वैकुंठ म्हूण येता ताका गोलोक वृंदावन म्हूण येता, तें शाश्वत जावन आसा. थंय एक पंथा गेल्यार आपास येवका म्हूण ना. ताजें मस्त विवरण आसा शास्त्रांत. एक 2 श्लोक आमी ब्रह्मसंहिताचे पळयता की ताजे विशय देवान सांगचें आसता. शाश्वत जावन आशिल्लें देवालें धाम तें कशें आसतलें म्हूण. चिंतामणी प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहां भजामि. कितले की लक्ष कटल्यान कल्पवृक्ष सत्के कशें आमगेर हांगा एक रुखकारी पणस जात जाल्यार पणस एक रुखकार आंब जाता, ते कल्पवृक्ष म्हळ्यार कसन जावका ते मेळटा तातूंत म्हूण. लक्षावृतेषु सुरभी, ते चांग ती सुरभी गाय लक्ष कटल्यान आसा सुरभी गाय कृष्णा लोटू. लक्ष्मी सहस्त्र सहस्त्र जावन आशिल्ली लक्ष्मी आसा कोण देवाल सेव करता आसा ती म्हूण. आनी देव कशी थंय ब्राह्मण आसा वेणू कुणंतम अरविंद दलयताक्षां बरवहतां साम असितम बुड सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि. तो देव तागेले अरविंद कमल नयन आसा आनी तागेले वर्णाचे विशेषण दिलेलें आसा. कशी तो कंदर्प तो पुराजना मोहित करता तसल ते कितले की हजारो कटल्यान कंदीप देवाल सौंदर्य रूपान तूं ते वैकुंठांत पळोवन एक प्रकार देवाक पळोवनू राबता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो देवान एक संक्षिप्त रुपारी हें अशाश्वत जावन आशिल्लें संवसारू आनी देवाल तो शाश्वत जावन आशिल्लें धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन ताजे विशय हें संक्षिप्त रुपार अर्जुना सांगचें आसा. सो मुखारी कशी हें एक प्रकार देवान हें सांगून अर्जुना प्रोत्साहीत करचें आसा की मेगेल विशय चिंतन करी. हें एक धाम आसा, हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हातूंत देखून भायर येवचें आसा. हें मनुष्य जावन जीवन मेळिल्लें आसा ताचे लाभ घे, हें पुरा विशय समजून घे म्हूण देव हगूर हगूर संक्षिप्त रुपारी हें गितेंत सांगता आसा. मुखारी देवान सांगचें आसा अव्यक्तोशरा इत्युक्तस यम प्राप्तन न निवर्तन्ते म्हूण. हें एक पंथ हांगा हें धामांत येवन पावल्यार आपास येना ती म्हूण. आनी मुखारी देवान सांगचें आसा तद्धाम परमम मम, हें मेगेल धाम म्हूण. पुरुष स पार्थ भक्त्या लाभस्त्य अन्यया. आनी हें कशी घेवचें देवान हें 22nd श्लोकारी आपास सांगचें आसा की भक्त्या लभस्य त्व अन्यया, मेगेल वैरी मन दी विंगड विशयांत सोडून मेगेल वैर मन दी म्हूण. तांची एक प्रकारान आमी झाडाक झाड चांग जावका म्हूण लेखता जाल्यार आमी एवरी पानां वचून उदक घालका म्हूण ना, ताच्या मुळाक रुटाक उदक घाल्यार तें उदक पुरा कडेन पावता. तशींच आमगेल्या जिवनांत आमकां मस्त सकट विशय कसन जावका जाल्यार आमी पळयत की एक देवाक संतोष केल्यार पुरा संवसार पुरा एक प्रकार ब्रह्मांडाक संतोष पावस तशी आमी जाता. त्या प्रकारान देवान भक्तीचे इम्पॉर्टन्स क्रिएट करता देव सांगून. कशी आमकां हाता पांयां खावका जाल्यार आमी हाता खावयनात पांयां खावयनात तोंडाक घालता ती पोट्टा तें जेवण वयलें शिता तें पुरा सगळें आमगेल्या आंगाक शक्ती मेळटा. तशी देवान सांगचें आसा की तुमकां तुगेलें बरें जावका विंगड जनालें बरें जावका. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. म्हळ्यार तो कोणतो सर्वलोक महेश्वर आसा ताका भक्ती करी अन्यया रुपेन म्हूण तेन्ना तें पावतलो म्हूण देवान हांगा सांगचें आसा. मागीर मुखारी हें येदोळ त्या देवान सांगचें आशिल्लें तें डिफरन्स की योगी तो अष्टांग योगी करता आनी भक्तीचें तातूंत देवान आनी हें चॅप्टरा थिमांत हें आसा की कशी देह त्याग करतना तो जाल्यार अष्टांग योगीक देह त्याग करतना ताणें कसन कसन विशय मनांत दवरका हें देवान 23 श्लोका सांगचें आसा. तातूंत सांगचें आसा यत्र काले त अनावृत्तम म्हळ्यार ब्रॉडली देव सांगता की 2 प्रकारा टायम आसा. ह्या टायमार गेल्यार ते अष्टांग योगीन आपास येवका म्हूण ना आनी ह्या टायमार गेल्यार ताका आपास येवका म्हूण. आनी देवान तें मुखार सुनू सांगचें आसा अग्नी ज्योतियः सुलक्षण मास उत्तरायणम म्हूण. म्हळ्यार देवान एक सांगचें आसा की उत्तरायण आशिल्ले समय तूं ह्या प्रकारार ह्या टायमार शुक्ल पक्षारी ताणें अष्टांग योगीन देह त्याग केल्यार ताका आपास येवका म्हूण ना. आनी विंगड कृष्ण पक्षारी दक्षिणायना समय गेल्यार तो चंद्रलोका जावं स्वर्गलोका वच्चे पुरो ताणें केल्लें पुण्यास ताका मस्त सकट सूख मेळटलें जाल्यार आपास येवका पडटलें. सो ह्या प्रकारे हें पुरा टेक्निकली सांगिल्लें आसा
आमगेले एक पण मन आयोच्या पुरो की ह्या पुरो इतलो सूक्ष्म विषय कशी म्हणून जाल्यार सामान्य जावन जिवनांत पडलेल्या री मस्त सकड विषय आसा आमकां कळना विंगड जना कळटा आमकां कसं कळटा ते ऑलरेडी आमकां कसं गोत्त आसा ताजे वयर निर्भर आसता आतां फॉर एक्झाम्पल खंयची एक कार वायट जालें कोणालें आनी कसं की एक शब्द येता आमी लक्ष पुरो हो कसं की शब्द आसा मात तो कारा मेकॅनिक आसा पळय कोण तो एक्सपर्ट आसा ते शब्द आयकूनच ताका कळटा की हा ह्या काराचे ह्या पार्ट वायट जाला म्हणून तशी तो अष्टांग योगी आसा पळय तांगे ज्ञान तें एक प्रकार तें चांग रुपार तें योग सिद्धी प्राप्त जाता तांकां आनी मस्त सकड विशय कळटा खंयच्यान तांणी तांगेलें आत्माक खंयची टायमार सोडचें कशें करचें त्या पुरा तांकां एक प्रकारार तें ज्ञान येता आनी तांगेलें तें कार्यशीलता येतात आनी कशी हें पुरा कंट्रोल करचें मस्त सकड विषय सूक्ष्म रुपार सामकें कळटा आतां आमी तो फोटो पडलेल्यार कळटलें की पुरा जनाले कसं की एक वायब्रेशन एक जाग्याचें मनशा वायब्रेशन म्हणून आसता आतां आमी देवस्थानांनी गेल्यार आमगेलें कसं की एक मन शांत जाल्या म्हणके जाता कसं की कळटा की हांगा कसं की एक चांग वायब्रेशन आसा म्हणून खंयचे होड स्वामेलें भक्ताल संगांत आसल्यार तांगे लागी येताना आमकां कसं की एक मनाक एक प्रफुल्लता येता कसं की एक चांग दिसता हें मनशाला वायब्रेशन कसं की एकदम चांग आसा म्हणून सो असं पुरा सूक्ष्म विषय आसा आमकां दिसना जाल्यार ते कोण ते योगी आसता ती तांकां तें पुरा प्रॅक्टीस करून तांकां पुरा दिसता आमकां कसं दिसता त्यांची दिसता पुरा जनाक तशी ना मस्त सूक्ष्म विषय आसा विंगड रुपारी पळयल्यार आमगे मनुष्य शरीर पळयल्यार 4 भागांत पळयता आतां तो खंयची डॉक्टर स्पेशलिस्ट आसा तो त्या प्रकारार तागेलें नॉलेज आसा कोण हड्डा स्पेशलिस्ट आसता ताका गोतस की हड्डा विशय कशी करता म्हणून कोण नर्वस सिस्टमा विशय स्पेशलिस्ट आसा न्यूरोलॉजिस्ट ताका ते नर्वस सिस्टमा बॉडी विशय कळटलें सो पुरा जनाला एक स्पेशलायझेशन आसता आनी ते स्पेशलायझेशन तांणी घेवन तांणी मन लायता ती ताका तांकां हें पुरा विशय सूक्ष्म रुपार कळटा खंयचे सामान्य जना गोत आसना आतां आमी ट्रेना मॅप पळयल्यार खंयचे तूं ट्रेन एक स्टेशना दुखून आनीक स्टेशन वचे रेल्वे मॅप तांतू रोड दिसना ती तांतू खाली रेल्वेचे ट्रॅक्स आसत जाल्यार विंगड एक मॅप आसा खंयची रोड जार आसा त्या रोडार पळयल्यार आमकां कळटलें की हा अशी कशी केल्यार ह्या रोडार गेले हें पाव येता ते ट्रेना मॅपाक कळना तशींच हें विद्या आसा अष्टांग योगा कुंडलिनी योगा हें पुरा आमकां एक विंगड एस्पेक्टा विशय शिकयता इवन आमी नॉर्मल लायफान तुवें पळयता की ॲलोपॅथी आसा तें एक बायोकेमिकल रितेर कसं नॉक दिता मात आयुर्वेद आसा ते कफ वात पित्त ते आयुर्वेदीक शास्त्रा प्रकार आसा म्हूण सो ह्या वेळी कसं की इफेक्टीव आसा ह्या वेळी आसा जाल्यार तें एक विंगड रुपांत एक स्पेशलायझेशन जावका तेन्ना मात आमकां कळटा आनी एक विचार पळय एक पर्वता दुखून सीदा तोग येवका जाल्यार सीदा तोग येता त्या रोडार घुवन येताना आमकां एक अर्द घंटा लागची पुरो जाल्यार एक पक्षी सीदा पर्वता दुखून सीदा तोग येतली सो एक प्रकार ते सूक्ष्म रुपार विंगड वाट आसा देवान ह्या प्रकारारी 23-24 श्लोकांत देवान सांगचें आसा की हें पुरा टेक्निकल वस्तू शिकून ते अष्टांग योगीन एकाग्र मनान हें अशी पुरा कोर न्हू अशी ह्या टायमार ह्या समयार ह्या मना दवर न्हू मुखार सू येता म्हूण देव सांगता म्हळ्यार मस्त प्रकारार ते अष्टांग योगीन ताणें एडजस्टमेंट करता तेन्ना जावन तो मुखार येता म्हूण आनी मागीर 25 श्लोकांत देव त्यांचे एक समरायज करता की ह्या टायमार एकाया येते अनावृत्त म्हळ्यार एक टायमार गेल्यार योगी आपास येवका म्हणना आनी ह्या समयार ताण प्लॅन करून ताण देह त्याग केल्यार अन्यया वर्तते पुन्हा म्हळ्यार आपास येतलो तो म्हणून तशी सांगिल्लें आसा आतां ह्यांची आपास देवा मना येता की इतलें पुराय हें टेक्निकल वस्तू उडगास दवरून प्लॅनिंग करून ह्या समयार वचका ह्या समयार वचचें हें पुरा कितलें सकट कश्ट आसा ताका मुखारी अर्जुनाक देव सांगता की ह्या पुरा तूं मना व्हरका म्हणना कोण योगयुक्त नैती स्त्री पार्थ ज्ञान योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगभुक्त भावार्जुन म्हणून सांगता देव म्हळ्यार ह्या पुरा विशय आयकून तुका कसं की एक मना दिसचें पुरो ह्या पुरा कशें करचें ह्या समयार वचका ह्या समयार देख त्या करका इतलो पुरा विश तूं प्लॅनिंग करता मू हें पुरा ताका देव मागीर हांगा सांगता योग भुक्त तावळ फुडें देवान 7 श्लोकां सांगिल्लें तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्येचो म्हळ्यार पुरा टायमार मेगेल विशय उडगास करून देवा तूं मुखार देव आपास हें 27 श्लोकां रिपीट करता विंगड वर्ड्स आवटू तस्मात् सर्वेषु कालेषु त्यांचे सांगता आतां कसं सांगता योग युक्त भवार्जुन
म्हळ्यार मेगे कनेक्टेड राब म्हणून भक्तीन योग युक्तो भवार्जुन म्हणून. सो आम्ही एक प्रकार पळयत की कशी त्या अष्टांग योगीन तू त्या ज्ञान योगीन ताण कितले सकळ प्लॅनिंग करता ह्या समयार ह्या न्ही आनी कितले सकळ यम नियम रुल्स रेग्युलेशन्स फॉलो करून तागेले 9 इंद्रिया बंद करता संख्येक काय आसा जाल्यार देवाल वेर निर्भर असल्यार आमी एक दृश्टांता खातीर पळयत की एक सांज चेडो असो 5 वर्सां 10 वर्सांचो आतां अमेरिका वचुका तागेले अण्णा आवटू तेन्ना ताका कांय प्लॅनिंग करता म्हूण ना तागेले सगळे ट्रॅव्हलाचे प्रयाणाचे तागेले कसं विजा जावका त्या ट्रेना टिकेट बुकिंग तागेले बोर्डिंग पास पुरा तागेले हावस आनी बापूस करून दितली ताण खाली तागेले हावसूल आनी बापूसून सांगेल आयकुका आनी तांगेल ओटू वचुका तशी त्या प्रकार भक्ती योगान तू आमगेले देव आमगेले शास्त्र हावस बापूस आनी देव बापूस तशी आमगेले गुरु आनी देवान सांगील तशी आयकून घेतल्यार भक्तांक हे पुरा प्रयाण काले विशीं चड चिंत करता म्हणना ते पुरा कसं ट्रॅव्हल अरेंजमेंट जावका त्या गुरुल आशीर्वादान देवाल आशीर्वादान ते ऑटोमॅटिकली जाता खाली आमगे लोट आमी तांगे लोटू कनेक्टेड असू का योग युक्त भवा अर्जुना म्हणून सांगितलं असं कशी आणि हरे कृष्णा मंत्रान तुवें प्रभुपाद स्वामीन त्यांच सांगचे आसा हरे कृष्णा म्हणटाना तीच भावना असू का की एक सांज चेडू कशें हावसू खातीर रडता एक पंता की हावसून नातले ताका भंय करून तशी तीच भावनेन आमी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा सुका म्हणून सांगितलं असं आणि त्याच प्रकार आमी पळयता योग युक्त भवार्जुन कशी आमी देवा लोटू गुरु लोटू कनेक्टेड असल्यार भक्ता संघान भगवद्गीता भागवतम वाजून असते कनेक्शन इस्टॅब्लिश जाल्यार पुरा ट्रॅव्हल अरेंजमेंट्स देव करून दितलो आमकां ताजे विशयी कसं चिंत करता म्हणना तस्मात सर्वेशु कालेशु. सो आमी हे पळयत एक प्रकार ज्ञान योगी असल्यार ताका कसं की ते कंट्रोला विशय असता म्हळ्यार ताण प्लॅनिंग करता हें करता ताका म्हणजे योग मिश्र भक्ती म्हळ्यार ताका भक्ती आसा देवा वयर जाल्यार तो तागेले लेकारी कसं की एक प्लॅनिंग करता तो 100% डिपेंडंट ना कशी द्रौपदीन पळय 100% डिपेंडंट सांगले हे कृष्णा तुंची म्हाका राखू का म्हणून तशी 100% डिपेंडंट ना तो तागेले कसं की प्लॅनिंग करता आसा भक्ती ओटू ताका म्हणजे योग मिश्र भक्ती म्हणून आणि ते कर्म मिश्र भक्ती म्हळ्यार तो कसं की कार्य करता ताजी फल सुख आणि त्यात ओट्टू भक्ती करता ताका ती एक प्रोपरायटरशिपाची मेंटॅलिटी असता हा हांव केलेलें काम हांव सेल्फ मेड मॅन हांव केलेलें कामात निमित्त हें जाल्लें भक्ती आसा मात तो तागेल कसं की प्रयासान ताजी फल देवा अर्पीत करता तातूंत ते कर्म मिश्र म्हणचे सो कर्म मिश्र आणि ज्ञान मिश्र मात देवान इस्टॅब्लिश करचे अशी हे अध्यायान तू कर्म मिश्र भक्ती नाका योग मिश्र भक्ती नाका प्युअर भक्ती शुद्ध भक्तीची चांग हे म्हणून पात म्हणून देवान सांगचे आसा. सो एक प्रकार आमी पळयत की एक कसं एक प्रॉब्लेम अशें पुरो 500 रुपीजाचे 500 रुपयाचे 1000 रुपयाचे अशें पुरो सोल्युशन मेळटा प्रॉब्लेमाचे 1 लाख रुपयाचे प्रॉब्लेम आसा सोल्युशन जाल्यार 1 करोड रुपये मेळल्यार ते 500 रुपयाचे 1000 रुपयाचे 1 लाख रुपयाचे प्रॉब्लेम ऑटोमॅटिकली सॉल्व जाता. सो कसं ते ज्ञान योगान तू कर्मयोगान ते आसा त्या भक्ती योगान आमी केल्यार बाकी पुरा विषय आर टेकन केअर ऑफ कशें ते आमी सांगिल्लें ते ट्रॅव्हल अरेंजमेंट्स पुरा देत पळय ते कसं ते पुरा भक्ती करचे ज्ञान करचे ते आसा पुरा भक्ती युगांत कवर जाता म्हणून सांगिल्लें आसा त्यांची सांगून देव हे अध्याय कंप्लीट करता आमी देवा लोट ऑलवेज वी हॅव टू बी कनेक्टेड योग युक्त भवार्जुन. सो आता हे लास्ट श्लोक आसा तुम्ही साध्य असल्यार तुम्ही रिपीट करूयात. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीं परम स्थानम् उपैति चाद्यम्. देवान हें कंक्लूड करचें आसा वेदेषु वेद वाजून यज्ञेषु यज्ञ करून तपस्या करून चैव ह्या पुरा केलेलें दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम ह्या पुरा कसं नसेल ते पुण्य आसा
अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, यहाँ पूरा जी फल योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, पण देवा लोट कनेक्टेड असता नियमित रूपारी ताकि यहाँ पूरा फल मेळटलें म्हणून सांगचें. ह्यांची प्रोसेस आशी देवान मुखार सुनात विवर्सुनु मुखावेल्या अध्यायांतू सांगचें आसा. सो ह्या प्रकारान हे भक्तीचे एक चंदाय सौंदर्य, एक सुलभ रीती आणि एक सगळें एक लायफा प्रोग्राम. आमगेले लायफाची एक पार्ट भक्ती न्ही, सगळे लाईफ आमगेल भक्तीच पार्ट. त्या प्रकार आमगेल मनसा आसूं का की कसं करतात आम्ही कशी देवा लोट कनेक्टेड राब येता, कसं एक नियमित रुपारी भगवद्गीता की नामस्मरण करची की त्या नियमित रुपार केल्यार आम्ही आता बैसून पुराजन भगवद्गीता ऐकता आसा ती म्हणजे आम्ही कसं की कॉन्सन्ट्रेट करून आमगेल चेतना आमगेल मनात शक्ती देवाल विषय दिता आसा ती. त्या प्रकारार आमगेलें आत्मशुद्धीकरण जाता आणि देवा लोट कनेक्शन इस्टॅब्लिश जाता. आणि काय आम्ही ही साधना भक्ती करना ती 3-4 घंट्या खातीर आम्ही कशी पुणी कोण टाइम काडचे पळोवन की वाजूच की देवाल नामस्मरण करचे की मात विंगड टायमार आम्ही कसं जावन आशिल्ली सामान्य जावन आशिल्ली आमगे जिवनाची ऑफिसा वच की घरा काम करचे की त्या पुरा करता आसता ती तेद न्हय मात आमगेल केलेली साधना निमित्त देवाल तो उडगासू आमगेल केन्नाय मनांत आसतलो. सो हे भक्तीची हे चंदाय, ही भक्ती योगा चंदाय हे एक फुल्ल प्रोसेस सुलभ म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. सो हांगाचे अध्याय एंड जाता आणि मुखारी कशी आम्ही फुडें सांगिल्लें की 18 अध्यायांतू मध्येच सहभक्ती योगाचे या मध्येच सहंतुय मध्येन तुले नवाचे निधान ते अध्याय. सो तांतू आनिके देवान चांग रूपार चंद्र रूपार हे सांगचे राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, हे राज्य विद्या म्हणून हे कळल्यारी किंग ऑफ नॉलेज. आणि देवान मस्त सगळं डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिवचे आसा नेक्स्ट 2 अध्यायांतू कसं आम्ही ऐकल्यारी देव क्लिअरली आमकां सांगता की आम्ही भक्तीन तू मुखार सुन वचका जाल्यार देवाल उडगास करता जाल्यार देव क्लिअरली सांगता. सो हे अर्जुनाल माध्यमान देवान आमकां हे मनुष्य जावन जिवनांतू कशी जीवन करचें म्हणून विंगड विषय चॅप्टर बाय चॅप्टर देव सांगता आसता. आणि हे कितलेय पण गीत वाजिल्यार भारी चांग तांकां मना आनिके येता आसतलें. सो कसं की भगवद्गीता ॲज इट इज आणि प्रभुपाद स्वामीन बरयलें त्या प्रकारान दोन स्वल्प विचार शेअर केलेलो आसा भक्तान सांगिल्ले प्रकारे. तांतू कसं एक चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता हांव अंगाची राबयता. हरे कृष्ण.